दीस मंगळार नोव्हेंबराची 4 तारीख 2025. पहिले मसब सांव पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मसब अध्याय 12 वळ 5 तावन 16 पर्यंत. भावा भयणीनो, आमी सबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर्व एक कूड, एक कुडीच्या विविध सांद्यां बरी आमी एकामेका मेळोवन आसाव. देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ले कृपेक सरी जावन आमचे थंय आसलेली देणी विविध. एकल्याक प्रवाद करचें देणें मेळना जाल्यार आपणाक दिल्ल्या बोवाळताच्या मापान तो प्रवाद करूं. कारबार चलोवचें देणें मेळना जाल्यार पेल्याचे सेवे खातीर तो तें चलोवं. तो शिकवणदार जाल्यार आपलें देणें तो शिकोवण्याक वापरूं. हेरांक उत्तेजन दिवचें देणें मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं. दान दितलो उदार मनान दिवं. अधिकार चलयतलो जतनेन चलोवं. दयाळगरण्यो करतलो त्यो हसत्या तोंडान करूं. तुमचो मोग निश्कपटी जायजे. वायट कांटाळून बऱ्याक लाभदल्ले तुमी जाया. एकामेकाक क्रिस्ती भोंडा भशेन मायपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जाया. खळनातले मिनतेन आनी आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा. कश्टां अनवरां मदें सोंसणीक जाया. मागण्यांत थीर रावा. गरजेंत आसलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमोग करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें शिरापणी. संतोष पावतल्या सांगता संतोष पावा. रडतल्या सांगता रडा. सगटां तें एकच रितीन चला. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 131 1, 2 आनी 3. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजांत गर्व ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकायाची दिश्टी ना. वडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना. म्हजो हात पावना तसल्या कार्यांक हांवें घालूंक ना. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. खरेंच म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां. आवेच्या हरद्यार न्हिदल्या दूद सडतल्या बाळशा बरी म्हजें काळीज शांती समाधानान जियेता. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. ये इस्रायेला, सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर, आतां आनी सदां सर्वदां. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. येया म्हजे सरशीन सुमेस तुमी कश्टातल्यानो आनी वजन वयतल्यानो. हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सुमी. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 14 वळ 15 तावन 26 पर्यंत. तवळ जेवणार बसून आसलेल्या मदल्या एकल्यान जेजू लागीं म्हळें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस भागीस से. जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एकल्या मनशान व्हड एक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां, येया म्हणून आपयल्ल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकरांक धाडलें. पूण ते सक्कड एक सारकी निबा दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो, हांवें 100 मोलाक घेतलां, तें म्हाका वचोन पळोवन येयसे. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो, हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात, तांची परिक्षा करून पळोवंक म्हणून हांव भायर सरलां. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हळें, हांव काजर जालां तितलोनच, देखून म्हाका येवंक जायना. साकरपाटी येयलो आनी सगळी गजाल ताणें धन्याक सांगली.
धनी सगळोच रागान पेटलो आनी साकराक सांग लागलो, तुडतान भायर सर, शहराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वच आनी सक्कट दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, कुरड्यांक आनी थोट्यांक आपोवन हाडणे. उपरांत तो म्हणालो, सायबा, तुजे हुक्मे प्रमाणे सक्कट कन्न जालें, पूण आनीकय जागो आसा. तवळ धनयान साकराक सांगलें, तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वय बगल्याच्या वाटेनी वच आनी लोकांक बळान भितर हाड. अशें भरो म्हजें घर. हांव तुमकां सांगतां, जांकां आपयिल्ले तांचे मदें कोणूच म्हजें जेवण साकूंक पावचें नात. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सर्गीचें जेवण एक व्हड संभ्रम. देव येताना भांगरळे दीस हाडटलो. लेवियातान म्हणलो दर्यांतलो एक मासो हांच्या जेवणाचो भाग जातलो. जेंतेलांक, पातक्यांक मात्र वांटो आसचो ना म्हूण सुदैवा मदें एक पातयेणी आसली. पालेस्तिनांत जेवण तयार करतना आमंत्रण धरतले. उपरांत वेळ येताना सगळें तयार जातस आपूण सेवकांक धरतले. पूण देवान केल्ल्या जेवणाक आपूण स्विकार केल्ल्यांनी येवंक तिरस्कार केले. अशा जेवणाक दुबळ्यांक, कुरड्यांक, थोंट्यांक आनी हेर अस्कत्यांक आपोवणें मेळ्ळें आनी ते गेले. क्रिस्ताचो मोग निश्कपट. त्या मोगाक सरी जावन सलाजे म्हणटा सां पावल. क्रिस्ताच्या मोगाचे आपोवणें स्विकार केल्ले विशीं आयची सुवार्ता सांगता. जेवणाक आपोवणें लाबिल्ले वेगवेगळी निबां दिवन सुकोन खण घेवंक लागले. पूण येजमानाचें उदारपण पाटी उरलें ना. आपोवणें दिल्ले जेवणाक येवंक तिरस्कार केल्ल्यान आपोवणें दिवनातल्या दुबळ्यांक, निर्गतिकांक, रस्त्या बगल्यान पडून आशिल्ल्यांक ताणें जेवणाक आपयलें आनी जेवणाचें साल भरलें. देव आमकां त्याच जेवणाक मोगान सदां न्हीद आपयता. त्या आपोवण्याक पाळो दिल्यार बाचावी लाभतली.